शेनवारा अर्ज फाटीं घेवपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. राज्य वेंचणूक आयोगाक ब्रेस्तारा एकूण 350 अर्ज आयिल्ले. तातूंत छाननी केल्या उपरांत 236 अर्ज क्लियर जाल्ले. शेनवारा एकूण 32 जाणांनी अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान 203 उमेदवार 22 मार्चाक झेडपी वेंचणूक लढयतले. सांकवाळे अनिता थोरात बिनविरोध जिखून आयल्या. उत्तर गोंयच्यान 15 उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतल्या जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 17 जाणांनी एकूण 32. हरमला प्रवीण वांयगणकर सोडलो जाल्यार बाकीचे अर्ज फाटीं घेवपी अपक्ष. 22 मार्चाक वेंचणूक. उत्तर गोंयच्यान एकूण 104 उमेदवार जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 99 उमेदवार एकूण 203 उमेदवार. पार्टी प्रमाण उमेदवारांचे आंकडे आसात ते पळयात. बीजेपी उत्तर गोंयान 25, दक्षिण गोंयान 16, काँग्रेस 21, दक्षिण गोंयान 17, एनसीपी उत्तर गोंयान 3, दक्षिण गोंयान 3, मगो उत्तर गोंयान 7, दक्षिण गोंयान 10, आप उत्तर गोंयान 7, दक्षिण गोंयान डबल 14, राष्ट्रीय समाज पक्ष उत्तर गोंयान 1, दक्षिण गोंयान कांय ना, अपक्ष उत्तर गोंयान 40, दक्षिण गोंयान 39. 23 मार्चाक मतमेजणी जातली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.